फकत हांगा येवन बसता फ्रिजा कडेन आं आनी तकली फाटल्यान धाडून घेता आनी म्हाज्या हांगा कॅमेरा स्टँड बीन ओडून काडटा आं मस्त जाला खूब यो भायर यो खेळणी बी टॉयज बीन कितले भायर पडला हांगा कितें येता यो यो कितें म्हणे घामान बुडलो मरे तूं घामान बुडलो यो भायर यो हांव किचनान येयलें न्ही तोय किचनान येता आनी तकली अशें फाट धाडून घेता आनी फ्रिजीक हांव पप्पी दिता म्हाका पप्पी दी यो 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 सगळें हाय म्हण शाणें सगळें हाय म्हण घामान बुडलो पळय घाम पळय कितलें चल भायर चल चल आतां हेंय ओपन करता पळय हें अशें डावर अशें ओपन करता अशें ओपन करता सो कितें करता आमचें हांगा काम जालें न्ही किचनान आमी लायट बंद करता सो असो करता फक्त फ्रिजा कडेन येवन बसता आनी हें फ्रीज न्ही आमचें इजिली ओपन जाता आनी मातसो व्हडलो जातलो मागीर फ्रीज सगळें ओपन करतलो मागीर आनी कितें जातलें म्हाका कांयच खबर ना हेका चावी ना फ्रिजीक असलें फ्रीज आमचें नुशी चल भायर चल यो गामान बुडलो पळय आवयस कितें चल चल उठ कपडे चेंज करया चल यो यो कपडे चेंज करया यो असो तुवें फ्रिजीन थंड त्या खबर आहा फ्रिजीन थंड आहा म्हणून यो भायर यो चल यो बरा लायट बंद जालें चल यो हांव वयता चल यो सो रित्विकाक न्ही हांवें सगळें मिक्स हें घातलां एडिशन सबट्रॅक्शन मल्टिप्लिकेशन डिविजन म्हटलें बस आनी कर कशें कर खबर आहा नंबर 1 बरें आनी एक सॉल्व कर पेन्सिलान कर कळटा तुका तूं पेन्सिलान कर कित्याक मिस्टेक जातलें नंबर 1 घे आनी सॉल्व कर सगळें म्हाका सॉल्व कर हूं आयलो तुका कितें दिवं यो यो ताका ह्या रुमान दवरप ना तुमकां खबर आहा न्ही देवाचो जो दिवो आसा तो दिवोक बीन हात लायत बसता चल भायर यो यो चल हॅलो एवरीवन वेलकम बॅक टू माय चॅनल कशें आहा तुमी आमी सगळीं बरीं आसा टायम जालो 1:30 जाली आयज लेट जालो ब्लॉग स्टार्ट करपाक जस्ट बाबू न्हाळयले आनी बसलेले तितल्याकूच आमचे युट्यूब फॅमिली येयले हेचे पयलीं ते आमगेर आयला 2-3 वेळा आनी तेणें म्हाका सांगूच ना की आयज येता म्हणून आमगे सामकें सरप्रायज दिलें ताणें येयले आनी जस्ट आत्तां गेले ताका म्हणटा जेवन वर तें म्हणून ना हांवपालें सो तेमी रावता खोर्लीम थंयसर रावता सो तेमी येयल्ली ओके येयले मातशें बाबा वांगडा टायम स्पेंड केले आनी जस्ट गेली ती आत्तां म्हटल्यार आतां ब्लॉग स्टार्ट केला म्हटलें कांय शूट बीन करूं ना शूट करनाका हांवपालें आनी येताना कितें ना कितें घेवन येता सो आयज बरेंशें पिकल घेवन येयले ते मँगो पिकल घेवन येयला एक खावन जालें म्हजें बरें आहा आनी ड्रमस्टीक पळय कितले हाडला सो आतां बाबूक हांवें इशुकाक हांवें खिचडी बीन करूंक ना अजून सो आतां हांव 1-2 घालतलें हांव ड्रमस्टीक बरें मोटे मोटे आहा शिव पूण हॅपी जातलो ताका ड्रमस्टीक म्हटल्यार लायक ताका हें पळय ड्रमस्टीक आनी मोटे तोर आहा हें पळय 2 आनी चिकू न्ही तेंच्या घरान न्ही झाड आहा सो हें पळय सगळें कच्चे आहा ते ताका मागीर कच्चे पपाया आसा हांगा 2 पपाया आहा आनी हें बे लीफ आनी हें तुमकां खबर आसतलेंच न्ही ताका आतां वतान दवरूंक जाय सुकतलें आनी हें वट्टे लाव म्हणटा काय थंडेक बीन खूब बरें हें असलें ना आमगे ताका तें लावूंक जाय सो आतां हें थोडें घेवन येयले ते बसले मागीर गेले ते ओके सगळें दवरता ओके आतां आनी तरी भयण न्ही बरी अशें फ्लावर केला तेजी भयणीन पळय ताका म्हटलें तुका काडनाका प्लास्टिकान आसूं न्ही धूळ पडटा पळय असले फ्लावर बरें दिसता बरें केला सो म्हटलें प्लास्टिकान आसूं न्ही कित्याक आमगे न्ही इतलें धूळ पडटा की सांगू तुमकां तें प्लास्टिकान आसल्यार बरें ओके सो सगळें आयज जेवण बीन जालें बेगिना एक्चुली जालें कितें काल न्ही हें कितें म्हणटा ताका हें ब्रिंजल घालून न्ही करी केल्ले दाळ ब्रिंजल घालून न्ही करी केल्ले ते करी न्ही आजून तशें आसा कित्याक काल रातचें न्ही शेतान बिर्याणी हाडलेलें ते बिर्याणी खाल्ले आनी ते करी मागीर तशें उरले सो आतां आईक कितें म्हटलें हांवें कांयच करनाका म्हटलें करी बीन तेच करी जेवया आतां आनी बिन्स भाजी केला आनी आतां हांव पोटेटो बॉयल करून दवरला तेजें हांव बरेंशें दाखयता तुमकां ऑलरेडी दाखयलां हांवें सो आतां करता तें दाखयता तुमकां तें आसल्याने म्हाका जेवण बरें वयता सो म्हटल्यार 2 बटाट बॉयल करून दवरला सो बेश्टें आसतनाच करी बीन कित्याक करूंक जाय हेका न्ही कित्याक मँगो पिकल सो आतां कितें जाता पळय पयलीं गॅसीचो प्रॉब्लम ओके कळ्ळेका न्ही सो थँक गॉड आमगे इंडक्शन आसा म्हूण सांग पण तरी पूण केलेलें जेवण बिवण कित्याक बेश्टें वेस्ट करूंक जाय सो आतां आमकां 1 टायम जातलें पावतलें आमकां तें सो मागीर रातचें पळोवया कितें करपाचें तें सो रातचें पळोवपाचें आतां पळोवपाचें
सो म्हणजे करी आसा आतां आमकां 1 टायम जातले भाजी केला लोणचें आसा पापड करया आनी पोटेटो स्मॅश करून ते ताका आमी हें म्हणटा कितें आई कितें म्हणटा हेका तें बरें लागता कळ्ळें न्ही कांदो चिली बी घालून खाल्यार खूब लायक सो म्हणटा करी बी कांयच करनाका तितून जेवया म्हटलें कट करताय कच्चे आते कांयच पिकोवंक ना ते चिकू सगळें कच्चे आते ते पिकोवंक जाय ओके सो ताका म्हणटा आयज वाव काय ना रांदपाचें बीन फक्त भाजी केला मागीर जालें ओके सो हांव इशुकाक इथं काडून दवरता इशुकाची खिचडी प्रिपरेशन करता हाय गाय वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल ओके सो खिचडी बीन करून रेडी करता तो न्हिदला तो उठ्ठलो ओके मेळटा तुमकां चला हांगा पळयात बटाट न्ही 2 घेतला आनी ताका बरें बॉयल करून घेतला ओके आनी सालां बीन काडून घेवपाचें आनी हांगासर आमकां लागतलें जस्ट 1-2 चमचो न्ही सोय मिरसांगो न्ही शिजोवन घेवंक जाय हेज्या वांगडाच जाल्यार तुमी कुकरान घालतले किंवा आयदनान घालतले पळय बटाट तेज्या वांगडा 1-2-3 मिरसांगो बीन घालात तेय मातशें शिजोवन घेवया कळ्ळें तिखट तुमकां चड कमी तें तुमी एडजस्ट करा आनी एक धाकटोसो कांदो चॉप करून घेतला सो आतां थोडेशें मीठ घालता सो पयलीं न्ही मिरची न्ही अशें हातान न्ही पयलीं मिरची पळया चड तीख जाल्यार न्ही मी खावपाक हें आतां हातीन चिड्डून घेवपाचें मिरसांगो हें सगळें न्ही अशें मिक्स करून घेवपाचें हें मुद्दम तुमी ट्राय करात खूब बरें लागता हें मिरसांगो जितले जाय तितले घालात तुमी सो आईक म्हटलें हें घालनाका म्हटलें कित्याक चड तीख जाल्यार आमी खावपाक हें करता आमी ओके सो पयलीं हें कालोवन जालें सो आतां बटाट घालून मिक्स करून घ्या सो बरें हेका न्ही मिक्स करून घेवपाचें म्हणजे हातीन न्ही बरें ताका चिड्डोवपाचें सो सोय न्ही थोडेशें आसलेलें सगळें घालता हातीन पुस सो हें पळय जालें रेडी क्वीक सामकें खावंक बरें लागता खावून सांग तुमकां मीठ बीन कमी आसा जाल्यार हय खावंक बरें जाता सारकें आनी मीठ घालनाका बेस्ट मिरची घालनाका सारकें हातीक करा तुवें मुद्दाम दाळ बी केलें तेन्ना अशें करून खावपाचें खूब बरें लागता म्हाका न्ही एक कमेंट येयलेले एक्चुली म्हाका काल Q&A काडला पळय हांवें तितून म्हाका एड करपाचें आसलेलें तो क्वेश्चन सो व्हडल्यातले व्हिडिओ म्हणून हांवें करूंक ना सो परत तिणें म्हाका काल मेसेज केलें अशें तूं आमची हें टॉप लोड मशीन न्ही तूं कशें यूज करता वॉशिंग मशीन सो म्हाजो हो टॉप लोड कळ्ळें न्ही आनी हांव चडशी न्ही पावडरूच यूज करता कळ्ळें न्ही लिक्वीड हांव चड यूज करूंक वचना पण लास्ट टायम हांव डिमार्टान गेल्लें म्हाका पावडर मेळोंक ना म्हणून हांवें लिक्वीड घेतलें की लिक्विडान म्हाका इतलें अशें दिसता की चड दीस टिकना लिक्वीड कळ्ळें तुमकां न्ही बेगीन सोंपता पावडर बरें पडटा ओके सो आमचो न्ही हो खूब ओल्ड आसा कळ्ळें न्ही कितले वर्सां आशिल्लो ताका दिसता तेन्ना 3 वर्सां आसता 8 वर्सां जालीं कळ्ळें न्ही ओल्ड जाला सारको पॅनासॉनीक हो कळ्ळें न्ही 6 kg सो न्यू घेवया म्हटल्यार IFBचे सो घेवपाक मन येना कित्याक हो सामको बेस्ट आहा बरो चलता सो सद्या चलता न्ही आसूं म्हटलें हो सो आमचो न्ही असो टॉप लोड आसा आतां तुमकां दाखयता म्हाका तिणें कमेंट केल्ली की दाखय म्हणून सो कपडे घालता हांव आतां इशुकाचे कपडे दवरलेले हांवें घालपाक सो इशुकाचे कपडे घालता सगळे इशुकाचे कपडे हांव सेपरेट वॉश करता आमचे कपडे हांव मिक्स करना कळ्ळें न्ही सो आतां पावडर जितले कपडे आहा त्या प्रमाणे कळ्ळें न्ही चड अशें हांव पावडर घालना सो इतलें खूब जालें कित्याक अशें मेजरमेंट ना म्हाजें कळ्ळें तुमकां न्ही कपडे कितले आहा तितलेच हांव पावडर घालता चड कपडे आसले चड पावडर कमी आसले कमी सो आतां हे कपड्याक आतां हांवें घातला एक व्हडलो चमचो घातला हांवें एक व्हडलो चमचो 2 व्हडले चमचो घातला हांवें कळ्ळें न्ही सो आतां आमचें हांगा अशें सेटींग आसा दाखयता तुमकां सो हांगा आसा हांव ओके सो आतां आनी हांव पावर ऑन करता ऑन केलें आतां हें सगळें चूज करपाचें सोक वॉश रिन्स स्पीन इफ तुका सोक नाका जाल्यार वॉशा कडेन हाडपाचें इफ तुका वॉशू नाका फक्त रिन्स जाय रिन्सा कडेन सो हांव हें फूल चूज करता कित्याक सोक बी जावंक जाय न्ही सो मागीर कितले लिटर सो कपडे चड ना सो हांव दवरता हें 24 लिटर ओके खूब जालें कपडे कमी न्ही 24 to 29 लिटर कित्याक चड बेश्टी उदक वेस्ट करपाक नाका आनी हें कितें आहा तें एका हांव हें करना बेडशीट बीन आसल्यार हांगा दिला इफ बेडशीट बीन आसल्यार हांव हांगासर हाडटा बेडशीट ओके हें आसा टब हायजेनीक हो आसा टब हायजेनीक जिन्स बीन आसा जाल्यार हो फस्ट वन तो हांव फस्ट वनूच दवरता आहा तशें आसा न्ही मागीर स्टार्ट करपाचें सो हें पळय सो अशें पडटा कळ्ळें तुमकां आमचें एका मशिनाक अशें न्ही थोड्यांचें अशें न्ही सेपरेट हें आसता मशिनाक एक बॉक्स कशें तितून तेमी पावडर घालतात हेका तशें कांयच ना डायरेक्ट हेकाच पावडर घालप कळ्ळें मागीर एकदां लास्ट रिन्सा कडेन पावलें सो मागीर हांव हें घालता कम्फर्ट आनी कम्फर्ट तशेंच
प्लेन हय कम्फर्ट अशें थोडे घेता की चड घातली न्ही स्ट्रॉंग वास मारता ते थोडेशेंच घालता हांव एक धाकटो चमचो बी अशें कळ्ळें तुमकां न्ही अशें सो काय अशें ताका हें ना बॉक्स बीन ना ताका पावडर बीन घालपाक सो अशेंच हांव यूज करता कळ्ळें तुमकां न्ही आनी मागीर म्हयन्यांतल्यान 2-3दां मागीर हांव टब हें फूल मशीन क्लीन करता सो हांवें न्ही रिसंटली हें ऑर्डर केल्लें बरें येता हेजें क्लिनेस्ट म्हणून वॉशिंग मशीन क्लिनर हेतून न्ही पावडर आहा एक पावच आसता एक पावच फूल पावच घालपाचें आनी स्टार्ट करपाचें तें आपुणूच बी क्लीन जावन येता सो तें एक जालें आनी पयर हांवें हें ऑर्डर केलें सो हें पयलीं ऑर्डर केल्लें हांवें ताका हेजें म्हाका खबर नासलें सो आतां हें न्यू येयलां डेटॉल सो विकात म्हयन्यान न्ही 2-3 वेळांनी तें लिक्वीड घालपाचें आनी स्टार्ट करपाचें नॉर्मल जशें आमी कपडे धुवपाक स्टार्ट करता पळय तशेंच सोप करून दवरपाचें वॉश मागीर बरें रिन्स जावन क्लीन जावन येता मागीर तें कळ्ळें न्ही सो हें अशें आसा अशें हांव म्हाजें मशीन आमचें अशें आसा आनी अशें हांव यूज करता कित्याक तुमकां हांव शेअर केलें सो हांव न्ही रेडी जाला वचपाक स्नेहागेर कित्याक फाल्यां न्ही स्नेहा वयता सकाळचें अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock ताचो फ्लायट सो आनी म्हाका मेळचें ना न्ही परत सो म्हटलें आयज वचून ताका मेळोन येता सो आयज रातचें न्ही एक पोळे करतलें हांव कळ्ळें न्ही सकाळीं कितें दाळ आसलें सोंपलें सो रातचें बेश्टें पोळे आनी चटणी करतलें खूब इजी काय अशें फर्मेंटेशन करपाक दवरपाची गरज ना ओके आतां न्ही हांवें भिजत दवरला दाखयता तुमकां कितें घातलें तें हांगासर न्ही हांवें घेतला 1 कप आं सारकें आयकात 1 कप तूं हें तुजें कितें उडद दाळ पळय 1 कप उडद दाळ आनी 1 कप मूंग दाल कळ्ळें न्ही उडद दाळ आनी मूंग दाळ दोनी 1-1 कप घेवपाचें एकाने हांवें बरें वॉश केलां ओके आनी वॉश 2-3 वेळांनी एका बरें वॉश करून घेतला आनी उदक घालून न्ही ताका हांव 1 hour न्ही दवरूंक जाय फक्त 1च hour आं चड वेळ दवरपाची गरज ना एक 1 hour ताका आमी दवरया सायडीन तें बरें फुलतलें ओके धांपोवन दवरता सो हांव न्ही तें वचून येता तो पर्यंत तें बरें फुगतलें उदकान कळ्ळें न्ही भिजत दवरला एक 1 hour खूब जालें ओके सो तूं पळयता कितें आहा तें बारीकशें कितें शूट करता ओके मागीर मेळटा तुमकां मागीर येवन हांव तें पीठ म्हणजे वाडटलें मिक्सरान घालून कळ्ळें न्ही मागीर मेळटा तुमकां चला सो पावलें हांव तेंगेर न्ही काय अशें शूट बीन करूं ना कित्याक आमी मातशी बिजी आसलेली उलोवपाक बीन ओके सो आतां आमी कळया सॉरी आतां आमी करया डोसा तें हांवें बरें फुगलेलें आसा आतां आमी ताका वांटून घेवया कोण येयला ओके सो हें न्ही पळयात बरें सोक जाल्लें आसा आतां हांव एका न्ही मिक्सी जारांनी ट्रान्सफर करता पळयात आतां न्ही हितून घालया एक 4 न्ही ग्रीन चिली घालता आनी मीठ घालता एज पर द टेस्ट मीठ घालता आनी उदक घालून न्ही आमकां हें फायन वांटून घेवंक जाय जस्ट थोडेंशें उदक घाला पयलीं चड घालनाका इल्लें उदक घालून न्ही आमकां न्ही हें वांटून घेवंक जाय सो हांगासर पळयात पीठ वांटून जाल्लें आसा तो तुमी पळोवंक शकता इल्लें उदक घालून वांटून घेतलां हांवें आनी सद्या हें खूब थीक आसा जस्ट थोडेंशें उदक घालून न्ही अशें पातळ बीन करनाका जस्ट थोडेंशेंच उदक घालात हें पळय इतलेंच आनी बरें ताका मिक्स करून घेयात सो आतां हांगासर न्ही आमचें बॅटर न्ही रेडी आसा आनी फर्मेंट दवरपाक बीन कांय गरज ना आतां डायरेक्ट तुमी हें पोळे करपाचे सो न्ही हें सायडीन दवरता हांव येयलें सो आतां आमी करया चटणी ओके चटणी दाखयता तुमकां आतां न्ही हांव सिंपल तुमकां चटणी शेअर करता सोय घेतला 1/2 कप 4 लसूण घेतला कळ्ळें आनी आमटान घेतला धाकटोसो आनी चिली घेतला ओके हें सगळें हांव मिक्सी जारान ट्रान्सफर करून घेता सो आतां हितून घालता मीठ घालता एज पर द टेस्ट आनी जस्ट थोडेंशें उदक घालून न्ही आमकां हें वांटून घेवंक जाय सो आतां आमी करया पोळे तापलेलें आसा पॅन जस्ट थोडेंशें तेल घालता आनी जितलें तुमकां पातळ जाय त्या प्रमाणे तुमी करात ह्या पॅन अशें करपाचें आनी ऑयल सॉरी सायडीन थोडेशें ऑयल घालता सो आतां न्ही टर्न करून घेता सो हें पळयात जाल्लें आसा
सो हांगा पळयात पोळे सगळे भाजून जाल्ले आसा. ओके, चटणी जे तुमकां लायक तशी तुमी चटणी करात. म्हाका न्ही हें लायक चटणी कळ्ळें न्ही. सो अशें तुमी न्ही पोळे ट्राय करून पळयात, खूब बरें लागता. आनी हेज्या वांगडा चटणीच न्ही, कसली भाजी बीन आसल्या न्ही खावंक न्ही खूब बरें लागता. पळय सॉफ्ट जाता. सो हांव न्ही व्लॉग एंड घेवपा आयला. टायम जालो 11. आजून कोण न्हिदना आमचे भुरगे, भायर बसला खेळटा. सो म्हटलें व्लॉग एंड करया. पोळे तुमी ट्राय करात आनी खूब बरें लागता. कित्याक खबर आहा, उडद डाळ सॉफ्ट आसता आनी मुगाची दाळूय खूब सॉफ्ट आसता. आनी दोनी एक करून तुमी पोळे केले न्ही आवय खूब बरें लागता, खूब बरें लागता. सॉफ्ट लागता खावपाक. सो आनी आयज तुमकां हांवें दाखयला पळय चटणी क्वीक जाता. तुमी हे करून न्ही हे पोळ्या वांगडा खायात. खूब तुमकां खूब लायक जातलें. ओके, ट्राय करात तुमी केन्ना क्वीक तुमकां सपोज करपाक जाय कळ्ळें न्ही. फर्मेंटेशनची गरज बीन कांय ना. तुमकां जाल्यार थीक करात, पातळ करात, कुरकुरी करात. A1 लागता. मुद्दम तुमी ट्राय करात आनी म्हाका कमेंट करून सांगात. ओके, चला हो व्लॉग हांव हांगाच एंड करता. हा व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करात. तो मेळा नेक्स्ट व्हिडिओ. टील देन बाय, टेक केअर.